ते समेस्त गोंयकारांक दामबाबाच्यो सप्ताच्यो परबी दिता. ह्या वर्सा 125 वर्सां आणि त्या खातीर एक मोठ्या प्रमाणे आज कमिटीन म्हाका दिसता वातावरण निर्मिती केल्या आणि आमी सगळेच जाण दामबाब हो देवाक नवसाक पावपी देव तो. लोक मानल्यार धावपी येवन धांवन येवन आपली हे करपी देव असो सगळ्या गोंयभर न्ही गोंयाच्या भायर पसून तेजी ख्याती आसा. ताचे दर्शनाक आज प्रचंड गर्दी आमी सकाळसून पळयता. एक बरें एक उत्साही वातावरण आमी आज सगळे पळयता. गोंयभरच्यान लोक आज येत आसा दर्शनाक इतली लायनी आसा आणि खूप पळोवपाक बरें दिसता. ह्या फावटी कमिटीन पसून खूप लायटिंग बरें केला, वेवस्था बऱ्यो केल्या आणि एक 125 वर्सां खातीर कशें वातावरण आसता तशें वातावरण आज सगळ्याक जाता. हांव परत एकदा सगळ्या दामबाबाच्या भक्तांक मी सगळ्यांक शुभेच्छा दिता आणि आमंत्रण करता. तुम्ही सगळ्यांनी आमच्या दामबाबाच्या सप्ताक मुद्दम येवचे. फाल्यां दनपार पर्यंत आसा फेरी 7 दीस आसतली. पूण तुम्ही येवन देवाचें दर्शन घेवचें, देवाचे आशीर्वाद घेवचे इतलें मागता. देव बरें करूं.